सरकाराची प्रतिमा पिड्ड्यार करपाक कांय लोक तरणाट्या पिळगेची दिशाभूल करता आनी तांकां फटींग उलोवपाक लायता। अशा तरेन तरणाट्या पिळगेक फट उलोवपाक शिकोवन तांकां चुकीची शिकोवणी कांय वडील दितात म्हण मंत्री माविन गुदिन्हो उलयला। RDX गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। सरपंचान सांगले तुम्ही आपल्या सांगिल्ले आपल्या फादरान फोन करून सांगिल्ले फकत अपॉइंटमेंट जाय मेमोरंडम दिवपाक तरी आसतना सरपंचाचे उतर ना भायर वयता कित्याक तो एक रेस्पॉन्सिबल मनीस सरपंच म्हणजे हेड ऑफ द विलेज मेमोरंडम दिता दिता एक और डिस्कशन आणि एक फेक व्हिडिओ घातला ट्युटेड व्हिडिओ घातला आफ्टर मॅनिप्युलेशन की हांव तांकां टायमूच दिवना म्हूण हांवें तांकां इन्सल्ट केले। आता फूल व्हिडिओ जो हांवें घडला ते फूल 1 वराचो तो पोस्ट केला फेसबुकार आनी सगळे सोशल मिडियाचेर लोकांक कळपा यू जज कोण खोटें उलयता ते। अशें आमचे तरुण पिढी आहा तांकां तरुण भुरग्यां तरी आमी खोटेपण कितें तें आतांच शिकोवपा लागले। खोटें उलोवपा तरी आमी तांकां मार्ग दाखयलो फुडार कितें जातलो। आमी रेस्पॉन्सिबल लिडर वडील म्हणल्यार आमी जे समाजाचे कितें तरी काम करता कार्यकर्ता लिडर म्हणून काम करता तेन्ना खोटो प्रचार असलो करपा जायना। असले केल्यार आमी खंय पावतले। सेम वे डेव्हलपमेंटाचेर खोटो प्रचार चलता आनी हो खोटो प्रचार चलता हांवें सांगला तशें ते लोक सारखे आड पडटले म्हणून तांकां भीती वाडटा म्हणून प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आमी हातीन घेतात ते विरोध करतात। आमी हांगा गोंय काबार करपा ना आमी हांगा बरो विकास करपा मुखार सरलेले आसा। पयलो बाब मनोहर पर्रीकर आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी सगळे तेजे वांगडी मेळून आमकां गोंयांत बऱ्यांतलो बरो विकास जाल्लो जाय।